देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 28:28 वोड 8-15. त्यो ओस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड कुशालकायेन वोगोत मोडिनासतना समाधी सोडशिल्ल्यो कडसोरून दावी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो आनी ओचितोच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी ताणीं लागीं सरून आनी ताचे मुखार चोरपुटून ताच्या पांयां दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावाक गालिलियांक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देगतले. त्यो वेचो चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. हाणीं जायत्या बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हटलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रात्यां येवन ताका चोऱ्यांक घेवन गेले आनी हे बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका सोजमायतलेत आनी तुमचेर कांय चड येनाशें करतले हांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले पोरमणें केलें आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. देवाचें उतर. देवाचो वरपकार. नियाळ. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जायत्यो अजापांच्यो आनी कुशालकायेच्यो खबरो ताचेर बाबाट दवरतल्या सवें जातात. फोंड रिकामो आसलेलो पळोवन ओस्तोऱ्याचें काळीज भिरांतीन दडदडटा जाल्यार दुसरे वाटेन संतोषान बसता. ह्यो ओस्तोऱ्यो सगल्या भावार्थान सोम्याक सोदतात. जावं मेल्लो वो जिवो तो तांकां तांचो सोमी, कित्याक जेजूच्या जिवितांतल्यान तांणी जायतें बरेंपण अणभवलां. त्या ओस्तोऱ्यांक एक उत्सामोळाचें देणें फावो जाता. पुनर्जिवंत जाला तो जेजू तांकां भेट्टा. नोमान तुका. तांचो सोमी तांचे लागीं उलयता. कितली कुशालकाय, केदो संतोश. म्हज्या उतरांनी ताचें वर्णन करूंक जायना. सोदात आनी मेळटलें. सगल्या काळजान सोदात तांकां जेजू मेळटा, कित्याक जेजू काळीज पळयता. ह्यो ओस्तोऱ्यो फोंडाशी आयल्यो मेल्ल्या जेजूक सोदूंक. मरणांत पासून तांणी ताचो मोग केलो. हें जेजू पळयता आनी पुनर्जीवन जातोच तांकां भेट्टा आनी तांकां नोमान कोत्ता. पुनर्जीवन जाल्लो देव किरकोल ओस्तोऱ्यांक नोमान कोत्ता. नोमान तुका. सोदतात आनी तुमकां गावतलें. भियो नाकात. जीं कोण जेजूक सोदतात तांची भिरांत जेजू पयस कोत्ता, कित्याक सोडवणदार जेजू आसा थंय भिरांत ना. आमचो देव पोदवेदार आनीक जैतिवंत. वचात आनी सांगात, जो कोण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक वळखता ताच्यान ती खबर आपल्या भितर दवरूंक जायना. जेजू आड उलोवपी जायतो लोक आसा. सोत लिपोवंक जीन सणवार येवजण्यो कोत्तात, पूण सोत लिपोवंक उरूंक शकता. सोत उचारपी वोंट सासणांक तोखता, पूण फोटकिरी जीप फकत एकूच घडी तोखता. मुंड्यांनी बरयलां 12 वोड 19. आमेन.